त्या फोटिंगान जिवो असताना 3 दिसातच हांव नवें जीवन जातलो म्हूण सांगलोले. म्हणटोच तिसरो दीस पर्यंत समाधी बरी करून राखूंक जाय. बिये नाको ते आम्ही पळयतो. न जाल्यार ताचे शीस येवन ताका चोरया व्हरत आनी लोकांक सांगीत तो मेल्ल्यांतलो जीवन जाला. मागीर सगळे पास जातले. देखून चतुर रावात. आम्ही निलो नासतना रातचे जागे रावतले ही आमची खात्री. तो आणि नवें जीवन जातलो असं दिसता. तो फोड्यान कुस्ते असतलो. आयज आमच्या क्रिस्तांव धर्माची व्हडांतली व्हड परब. ही परब सगळ्या आमच्या परबांची आवय. जेजू आमचे खातीर मेला. आमचेच पासत परत पुनर्जीवन जाला आनी आमचेच खातीर परत नव्यान येतलो. हो आमच्या भावार्थाचो गूट दर मिसांत आमी परगट्टा. अरे चल रे 3 दीस जाले. कितें राखत रावतले. मातसो विसव घेवया. चलया विसव घेवया. वय हांव जिवंत जाला आनी तुमचे सांगाता आसा. तुमच्या जिवितांत कोस्ट दूख पिडा निराशीपण उपसयक येता तेन्ना म्हज्या खुर्साचेर नदर मारात. हांव तुमकां समाधान दितलो. हांव तुमकां नवो उजवाड दितलो. म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां सासणाचें जिवीत दितलो. जेजूच्या जिवनपणाचें देणें आमकां जिवें बळ मेळूंक आनी मरून गेल्ल्या आमच्या भावा भयणांक फावो जावंक मागुया. सगल्यांक तुमकां पास्कांची उनवणीत परब आवडेता. हॅपी इस्टर टू वन अँड ऑल.
Technic Production wishes you a very happy Easter. Don't forget to Like share and subscribe and press the bell icon. to get the latest notification. Keep watching Technic Production.